टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या वतीन हांव सगळे मिडिया एंड प्रेस मेंबरांचे हांगा स्वागत करता। आमी जेन्ना भायर टुरिझम प्रमोट करपाक वता गोंयच्या भायर तेन्ना आमकां जायते क्वेरीज येता की गोवा टुरिझमाचे कितें पॅकेजीस आसा, खंयचे हॉटेल्स आसा, अशे क्वेरीज येता। ताका लागून आमी न्यू पॅकेजीस आयज लॉन्च करता। आयच्या प्रेस ब्रिफिंगाक आमच्या मदीं आसात श्री केदार जे नायक, चेअरमॅन ऑफ गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, तसेच श्री कुलदीप बारोलकर, मॅनेजिंग डिरेक्टर GTDC, श्री रुपेश पर्वतकर जे जावन आसात GM नेचर ट्रेल्स बाय थॉमस कूक, माय कलीग विशेष नायक, सिनियर मॅनेजर गोवा टुरिझम। तुमचे परत एकदा स्वागत करता आणि आमचे मॅनेजिंग डिरेक्टर श्री कुलदीप बारोलकर सर हांकां विनंती करता की ताणें तुमकां ब्रिफींग करचें। मीडिया फ्रेंड्स, आज आमी हांगा जमल्या GTDCचे जे हॉलिडे पॅकेजीस आणि हॉलिडे टूर्स हांचे लॉन्च करपाक आमचे मदीं आसात आमचे ऑनरेबल चेअरमॅन श्री केदार नायक सर, म्हजे सगळे फेलो ऑफिशियल्स ऑफ GTDC, आमचे DGM श्री दीपक नार्वेकर, आवर सिनियर मॅनेजर श्री विशेष नायक, आमचे मदीं ऑल्सो आसात थॉमस कुकचे रिप्रेझेंटेटिव्ह श्री रुपेश पर्वतकर। सो आज म्हाका दिसता आमी खूब वर्सांनी परत एकदा GTDCचे टूर्स आनी पॅकेजीस जे कोविडा वेळार खंय ना खंय तरी बंद पडिल्ले ते आमचे चेअरमॅन सराच्या गायडन्सान आमी आज परत ताची सुरवात करता। सो आमचे GTDCचे समर पॅकेजीस आसा ते आमी आतां 5 समर पॅकेजीस आमी रोल आउट करपाक सोदता। सो पयलो पॅकेज आसतलो तो ताचें नांव आसा कॅपिटल रिट्रीट पॅकेज। तितून 3 नायट्स आनी 4 डेज पॅकेज आसतलो आनी तो सुरवात जातली ताची पणजी रेजिडेन्सींतल्यान। इट वील कवर मोस्टली ऑल द डेस्टिनेशन्स ऑफ गोवा एंड प्रॉमिनेंटली सिकेरी बीच, फोर्ट आग्वादा, कलंगूट बीच, वागातोर बीच with lunch facilities and breakfast facilities at appropriate places. Second package is a cool coastal package. It will begin from Kalangut residency. So 3 nights and 4 days package astalo. It will cover prominent destinations like Basilica of Bom Jesus, Mangeshi Temple, Shantadurga Temple, tropical spice plantations, Donapaul, and we will also provide river cruise. All the packages also include your lunch and breakfast. Third package is the Southern Gateway package, जे आमी तेका नाव दिला. It will begin from Madgaon and Vasco residencies. It will be a 3-night 4 days package and cover Basilica, Bangeshi, Shantadurga Temple, etc. आमचो fourth package आसा exclusively is Ya Maya package. It will begin from your Maya residency. Or astolo 2 nights and 3 days package. It will cover an itinerary like Pandurang Temple, boating at Vithalapur, ancient Jain Temple in Putne, Pandava Caves, Arvalem Waterfall, Rudreshwar Temple and Saptakoteshwar Temple. आमचो लास्ट आणि फायनल टूर जावन आसा मये लेक डे टूर, जो एका दिसाचो टूर आसतलो, which will begin at 9:30 AM and end at 6 PM. The prices, it will start from Panji and Maye residency, आणि प्राइसेस आणि त्याचे अदर डिटेलिंग जे आसा ते आमच्या वेबसायटीर आणि आता थोड्याच वेळान तुमचे कडेन शेअर केले वतले। सो आता हांव रिक्वेस्ट करता आमचे ऑनरेबल चेअरमॅन तांच्यांनी 2 उतरां उलोवचीं। प्रेस भावंडांक वेलकम करता। आयज ज्यो नव्यो पॅकेजीस सुरवात जाल्या ह्यो तुमच्या मुखार आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या देशभर वचप आनी सगळ्यांक हेची म्हायती मेळप, हेका लागून आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स आपयला। ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हाज्या मदीं आसा म्हाजे GTDCचे MD कुलदीप बारोलकर, थॉमस कूक हेचे रिप्रेझेंटेटिव्ह रुपेश बाब, म्हजे DGM दीपक नार्वेकर, सिनियर आमचे विशेष GTDC सिनियर मॅनेजर खुशी भोगता की आयज नवे टूर आनी नव्या तरेन GTDC आयज टूर घेवन आयिल्ली आसा। GTDCचे
गठन 1982 जालें आनी सिन्स देन ते जेन्ना जेन्ना नवे नवे चेअरमॅन आयले, नवे MD आयले, आपापल्या भशेन तेंच्यांनी भरपूर ट्राय केली की GTDC च्या माध्यमांतल्यान टुरिझम हे गोंयान वाडप आनी तशेंच एवरी चेअरमॅन, एवरी MD आपापलो वांटो आनी आपापल्या भशेन ट्राय केलें की टुरिझम वाडोवपाक लागून लास्ट टायम आमी जे ट्रॅव्हल्स मीट घेतलेली आनी सक्सेसफूल ट्रॅव्हल्स मीट फर्स्ट टायम आमी घेतलेली जी मॅरियटान जाल्ली तेन्ना आमचे सगळे ट्रॅव्हल पार्टनर्स आशिल्ले तेंच्यांनी एक आमकां रिक्वेस्ट केलेली की आमी पॅकेजीस करपाचे म्हणून आमच्यो रेसिडेन्सी आसा पूण रेसिडेन्सी आशिल्ल्यो त्यो म्हणजे फक्त टुरिस्ट येताले, रावताले आनी वताले, पूण जर पॅकेजीस करीत 2 दिसाच्यो 3 दिसाच्यो जाल्यार आमकां हेजो फायदो जातलो, चडांत चड टुरिस्ट आमचे फुटफॉल आमच्या गोंयांत येतले आनी तेच विचार करून म्हाज्या DTDCन आयज नव्यो पॅकेजी इंट्रोड्यूस केलेल्यो आसा जे करून सुबेज टुरिस्ट येवचे, सुबेज फुटफॉल आमच्या गोंयांत येवचो आनी आमची इकॉनॉमी स्टेटीची आनी आमचे लोकल्स जे आसा तांकां फायदो जावचो म्हणून. सो ज्यो डिटेल्स पॅकेजी ज्यो आसा ह्यो कुलदीपान तुमकां सांगलेल्यो आसा. एक पॅकेज कॅपिटल रिट्रीट पॅकेज ती पणजे रेसिडेन्सीच्यान सुरवात जाता. कूल कोस्टल पॅकेजीस ती कलांगूट रेसिडेन्सीच्यान सुरवात जाता. सदर्न गेटवे पॅकेज मडगांव आनी वास्को रेसिडेन्सीच्यान. तशेंच या मया ही पॅकेज आमच्या मया रेसिडेन्सीच्यान थंयच्यान हे जातली. मयम लेक डे टूर ही पॅकेज तुमकां सांगलेली आसा. सो आमचो हेतू एकूच आसा की सुबेज टुरिस्ट येवचे आनी सिजनल पयलीं टुरिस्ट येताले ते ना येनासतना आमकां ऑल रावंड द इयर म्हणजे वर्साचे 12 म्हयने हांगा टुरिझम येवचे, टुरिस्ट येवचे आनी आमचे म्हणजे आमी सदांच म्हणटा की पीक टायम आनी ऑफ सिजन आसूंक फावना. असा तो आमकां सदांच फूल म्हणजे बिझनस भरपूर आसचो, पीक टायमूच सदांच आसचो. ताका लागून GTDC काम करीत आसा आनी जेन्ना गोवा बियॉन्ड बिचीस आमी म्हणटा तेन्ना ह्यो पॅकेजीस आमकां इंट्रोड्यूस करपाची गरज आशिल्ली जे करून हिंटरलँड्स आमचे टुरिस्ट पावचे आनी गोंयचे ज्या जाग्यार लोकांनी पावूंक ना त्या जाग्यार लोकांनी पावचे म्हणून. सो ह्यो सगळ्यो आयज नव्यो पॅकेजीस केलेल्यो तुमचे फुडें इंट्रोड्यूस केल्या. तशेंच आमचे आनीक विचार आसा की आमच्या लोकल्सांक लागून आमी GTDC आनीक 2 बसी आमी प्रोक्युअर करता आनी नव्यो बसी घेवन आमी अष्टविनायक टूर सुरवात करपाचे आमचे विचार आसा GTDCचे. तशेंच तिरुपती टूर, तशेंच शिर्डी टूर, वेलंकनी टूर हे टूर जे आसा हे आमी लोकल्सांक लागून आमी ट्राय करता की बेगींतल्या बेगीन इंट्रोड्यूस करपाक. हेजेर विचारूय चालू आसा. बेगींतल्या बेगीन हे टूर आमी सुरवात करतले. हे करता आसतना आमी ट्रॅव्हल पार्टनर म्हणून थॉमस कूक रुपेशाक ताका लागून स्पेशली आयज हांगा आपयल्लो आसा. तांकां ऑन बोर्ड घेवन आमच्या लोकलांक लागून हे फुडले आमी विचार केलेले आसा. सो बेजिकली सांगलां तशें हे ऑलरेडी थोडे टूर आमी जे आतां नवे पॅकेजीस आमी इंट्रोड्यूस केल्या एकूच हेतू घेवन की चडांत चड टुरिस्ट आमच्या गोंयांत येवचे. GTDC म्हणून आमची इकॉनॉमी स्ट्रॉंग करपाक लागून गोंयची चडांत चड टुरिस्ट आमी फुटफॉल जो आसा हो गोंयांत हाडचो म्हणून. थँक्यू. टुरिस्ट नॅशनली आणि इंटरनॅशनली कितले येयला ते डेटा आसा तुमचे कडेन? सगळे डेटा जालेले हांव टुरिझम डेटा डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम आपल्या परीन शेअर करीत असतं. हे आता पॅकेज वेबसायटीचेर अवेलेबल आसतलें. काय आता आम्ही दाखयता अरे डे तुमकां टूर म्हटल्यार पळय ते कितें? डे टूर मये डे टूर मयी डे टूर पणजेच्यान आणि पणजेच्यान आणि मयेच्यान सुरू गोंयकारां जाता. खातीर ते. गोंयकार आणि टुरिस्टां गोंयकारांक टुरिस्टां खातीर दोगांयकूय लागून. सर्किट सेम असतले बट हो फक्त एका दिसान चडांत चड जे स्पॉट्स आसा ते कव्हर करपाचो एक प्रयत्न आसा. आणि लंच एकूच तुम्ही आता तुम्ही तीनच जे हे सांगले पळय टुरिझम तुमचे बाकीचे जे कोलवा आसा मागीर आनी ते रेजिडेन्सीचे सदन पॅकेज केला सदन कोल- पॅकेज हय रेसिडेन्सी रेजिडेन्सी कोलवा कोलवा रेसिडेन्सी बीन आसा ते ऑलरेडी आमी दिलेल्यो मिरामार आसा. आशिल्ले ते. मिरामार आसा ते ऑलरेडी दिलेल्यो आसा. सो जे आमचे कडेन आसा रेसिडेन्सी तेजेर आमी नवे पॅकेजीस केले. तुम्ही एके वटेन पर्यटक चड हाडचे म्हणून प्रयत्न करता, दुसरे वटेन आता काल सुद्दां सिलिंडर म्हारगाय आनी जाल्यार हॉटेलवाले म्हणटा बिझनेसूच जायना म्हणटा. हे बॅलन्स कसो? सिलिंडर हो इश्यू हो फक्त गोंयचोच न्ही. सिलिंडर हो म्हाका दिसता नॅशनल इश्यू जालोच पूण म्हाका दिसता जो वॉर चालू आसा सो ग्लोबली हो इश्यू सगळ्या कडेन चालू आसा. सो तो जातलो फाल्यां वॉर म्हणजे स्टॉप जालो जावं आनी कितें सद्याक तुमी पळयता की बऱ्या तरेन म्हणजे वॉर रांपोवपाचे प्रयत्न सगळ्या कडेन चालू आसा. ते जाले जाल्यार सिलिंडराचो इश्यू काबार जातलो. ताका लागून हांगा म्हणजे अशें लिंक गोंयाकूच लागून असो न्ही तो. गोवा पर्यटन फामाद आसा.
हा tourism इट इज अ ग्लोबल इशू बेसिकली म्हणटा फक्त गोंयाकूच लागून म्हणजे सिलिंडर आयलो आनी गोंयचे हे म्हणून अशें न्ही जातलो ताका बरो टुरिझम अफेक्ट जाता ना त्याच्यामध्ये ना तोच म्हणटा ट्युरिझम इफेक्ट जाता डेफिनेट सारकें पूण हो इशू आसा हो म्हणटा ग्लोबल इशू वॉर्स चालू आसा तेका आमी काय हाडूंक शकना कित्याक आमच्या हातान काय ना तें सो ज्या तरेन म्हाका दिसता ग्लोबल सगळे लिडर्स येवन तो वॉर जावपाक ट्राय करता तो इशू सॉर्ट आउट जातालो हे अष्टविनायक आणि वायलंकनी शिर्डी बीट करून प्लॅन करून करता चडशे आमदार मंत्री आपल्या मतदारसंघाक आकर्शीत वोटरांक आकर्शीत करून पयलीं फुकटूच धाडटात ते हितून अशा वेळार तुमकां कितलें सक्सेस मेळटलें पळय आमी टूर अरेंज करता फक्त गोंयकारांक लागून म्हणजे कोण ते धाडटाचे म्हणजे टूर ना जाल्यारूय धाडटले पूण जे उरलेले लोक आसा आनी तांकां दिसता की आपणेन वचप थंय आनी जे अफोर्ड करूंक शकना आपली स्वताची गाडी घेवन वचपाक जावं कोण जाणटी आसता चडशे ह्या टुरांक सिनियर सिटीजन वता सो तांकां लागून ह्यो पॅकेजीस आमी केल्लेल्यो विचार केल्या आमी अजून स्टार्ट करूंक ना त्यो आमी विचार केला हेजेर करपाच्यो आनी हे करपाक लागून 2 बसी आमी प्रोक्युअर करता ते जे करून जे कोणा कडेन गाडयो ना स्वताच्यो तांकां ह्या टुराच्या माध्यमांतल्यान आपापल्या हितून वचपाक मेळटलें म्हणजे आपल्या खंय वचपाक रिजनेबल रेटीन असतात डेफिनेटली रिजनेबल रेटीन तसे गोंयच्या लोकांक भायर वचपाक तुमी पॅकेजी केले पळय तशे टुरिस्टांक तुमी गोंयची देवळां दाखोवपाक अशी पॅकेजी डेफिनेटली ऑल्सो सगळे पॅकेजीस वाचले न्ही ते भायल्या No, लोकांक it is mostly for tourists. टुरिस्टांक रूम्स बीन I'm आसतात Shoma from Navin Times. I wanted to know when was the last GTDC had introduced this launch packages These previously? packages were running in 2013. Since then it started, but during COVID time everything stopped. So after COVID, First time we are trying to introduce it. We had a travels meet with we had travel partners and they suggested us to start these packages. So since then we worked out and now we are starting Right, and these packages cover all GTDC residences. all GTD residences. Yes, right. When are the effective from? Starting when? Today onwards. onwards. Now we'll show the live Bookings demo will be also. open through our reservation team. So as and when we receive the reservations bookings, so bookings are open basically. ऑनलाईन बुकिंग Online Online. booking. We have already started. We have also shared our reservation team's contact number. People can even contact. And main target is international tourists or domestic? International also can avail these packages. As per the But what are your requirement. targeting? Main Domestic. domestic. We'll show To show them. I request the team to show them the live packages on the website. Go Electronics, please.